पत्रकारांक गोयनान आसा आनी आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक आमच्या मदीं आसा आमचे स्टेटीचे सेवादळचे प्रेसिडेंट राजन घाटे, तशेंच आमच्या मदीं हांगा आसात चंदन मांद्रेकर जे डिस्ट्रिक्टचे वायस प्रेसिडेंट जावन आसा, तशीच आमची शिवोलची महिला प्रेसिडेंट लक्ष्मी चव्हाण आमच्या मदीं आसा, आमच्या मदीं आसा आमचे डिस्ट्रिक्ट मेंबर बलभीम मालवणकर आणि आमच्या मदीं आसा साईरा नागवेकर जी जावन आसा आमची NSUची कोऑर्डिनेटर। आयचो विशय आसा आमच्या मदीं आमचे आसा गोकुळदास नायक, ते आमचे सेवादल प्रेसिडेंट जावन आसा। आयचे पत्रकार परिशदेचो विशय आसा MP इलेक्शन। आमचो जो कॅन्डिडेट आसा खलपबाई सर, तुम्ही हो कॅन्डिडेट कित्याक दिला, तुम्ही इतल्या जाणट्या मनशाक कित्याक दिले, असे काहीशे कानार आमच्या प्रश्न पडले। तर हांव एक सांगूंक सोदता की आमी असो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा की जो कॅन्डिडेट जेथे दोळे ओपन आसा, कानूय ओपन आसा आणि तोंडूय तेंचे चलता, असो एक कॅन्डिडेट दिल्लो आसा। 30 ते 35 वर्सां जो मनीस खासदार म्हणून गेला, तेचे दोळे बंद आसा, तोंड बंद आसा, कानूय बंद आसा, कळ्ळें न्ही? तेका लागून हांव सांगूंक सोदता की आमच्या अशा कॅन्डिडेटाक तुमी जिखोवन दिया। आणि ही आमची इंडिया आघाडी जाल्ली आसा। आणि दुसरें म्हणजे आमच्या सगळ्या लोकांक शिवोलच्या तशें आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की म्हारगाय होच एक विशय घेया। 14 कडल्यान 2014 कडल्यान आतां पर्यंत म्हारगाय खंय ताकात पावल्या आणि 14च्या पयलीं ती कशी आसली। जॉब कोणी आश्वासनां केल्ली, कितले जॉब आमी दितले म्हणून, कोणी खंय फटिंगपणां केल्या, कोण खंय प्रॉमिसी करून विसरला, 3 सिलिंडर, हे सगळे नोट जाला। म्हणून तेका म्हणटा तेका एक तोडगो कसो। आणि आमचो असो एक मनमेळावू, एक लेखक, साहित्यीक, एडवोकेट असे असलेले आमचे खलपबाई, तो आयज आमचो जावन आसा कॅन्डिडेट। आणि अशा सगळ्यांक तुमच्या सगळ्या लोकांनी आणि आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करून बहुमतान निवडून हाडपाक जाय। तर आंधळ्या भेऱ्याक मुक्याक न्ही। येदो व्हडलो आमचो म्हादईचो प्रश्न जालो, पार्लमेंटात एक सुद्धा विषय कोणी काढलो ना। काल येदी व्हडली सभा जाली, तर अमित शहान एक म्हादईच्या विशयाचेर उलयलो ना। म्हादई म्हणजे उदीक आमचे आख्ख्या गोंयाक जेचेर आमी जगता, तेचेर जर तुम्ही उलयना आणि तेचे कडेन उलोवपा सारकें तुमचे कडेन काय ना, तर तुमचे सरकार आसून फायदो कितें? ह्या 10 वर्सांक म्हणजे 9 वर्सांक काँग्रेसीन कितें केलें अशें म्हणटा, जाल्यार हे 9 वर्सांची तुमची वाडल्या पळय म्हारगाय तेचेर पळया। आणि 60 वर्सां पयलीं सिलिंडराची रेट पळया, 60 वर्सांक 400, 450 आणि 500 ताकाच वाडलेली। 60 वर्सांक इतली वाडली, 2 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया। आणि हे 9 वर्सांक तेचेर वाडले 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। मागीर खंयचो सरकाराक आमी सपोर्ट करप आणि खंयच्या मनशाक आमी जिखोवन हाडप हे पब्लिकेन ठरोवपाक जाय। आणि आमच्याकडे असो एक आमचो कॅन्डिडेट आसा, दोनाय सायडीक आमचो त्या सायडीचो कॅन्डिडेट आसा, तो सुद्धा खूप बरो। आणि तेणी सारखे अशें काम केल्लें कारगिल हेची नेव्हीचो कॅप्टन। सो असो मनीस आमी 2 दिल्ले आसा। ह्या लोकांनी दोळे उक्ते जाणून ह्या फावटी वोटींग करपाची गरज आसा, कारण ह्या सरकारान आमच्या सगळ्या जनतेक हांगा पर्यंत पावलेल्या उदीक हांगा धरला आमकां जीएसटी कोणाक लावप, तर व्हडले व्हडले मनीसाचे हिरा घेता, मोती घेता, डायमंड घेता, अशाचेर जीएसटी लावप। कारण गरीब लोक हा पळय ते हिरे मोती घेवपाक वचना, पॉश लोकूच ते भांगर घालता। चड लोक हा पळय तो हिरे मोती घालता, तो थोडो लोक हा तेंचेर जीएसटी लावपाची करोडपती। सर दुधाचेर, दाळीचेर, सिलिंडराचेर हेचेर जीएसटी लावप म्हणजे ही जीएसटी कोणाक? बारीक लोकांक, गरीब लोकांक। सो ह्या जनतेन दोळे उक्ते करून, कान उक्ते करून हेचेर लक्ष घालपाची गरज हा की ह्या 9 वर्सांक कितली म्हारगाय वाडल्या। जॉबाचे तर सायडीकूच दवरा, पण जे आमी कितें खातले पळय ते उदीक म्हादईच्या रुपान हे आमचो जो खासदार हा पळय तेणी कितें सांगलेलें, हांव रिजायन दितलो। जो मनीस म्हादईचें काम जायना, म्हादईचो पावर आमच्या सायडीन जायना जाल्यार आमी रिजायन दितले, असो मनीस जो सांगता आणि तो परत 6 महिन्यांनी एका वर्सात तिकेट घेवन सगळ्या लोकां मुखार वयता। तुमी अशा फटींग मनशाक, अशा फटींग उलयणाऱ्या मनशाक असो आमकां कॅन्डिडेट जाय, असो आमकां खासदार जाय, असो मनीस आमचो पार्लमेंटान गेल्लो जाय, हेचो विचार तुमी करपाक जाय। 20-25 वर्सां हे सगळे आमी विचार केल्लो आणि तेचे सोंसलेल्या, तुमी आतांय सोंसतली? हांगा ताकाच पावले, मरपाक पावली। जीएसटी वयता म्हणटा जीएसटी वयल्यान केलें, पण ह्यो आमचो खासदार आनी सकयले विशय उलोवपाक जाय न्हू, कितें तरी पार्लमेंटान उलोवपाक जाय न्हू। सो पार्लमेंटान जो मनीस उलयना, म्हाका जाती धर्माचे हांव उलयना, पार्लमेंटान उलयना,
जे सगळ्या ज्या पदार बसला त्या पदाचो वापर सारको करिना जाल्यार आमकां थंय तेका दवरपाक रायट ना. थंय आमकां त्या जागेर दुसऱ्या मनशाक हाडपाक जाय. हाचो सगळ्या पब्लिकेनी विचार करचो, नोट करचो. आता तुमच्या मुखार येतले राजेंद्र पाटील. नमस्कार. शिवोलेन आमी डोर टू डोर सुरू केल्ले आसा. कॉर्नर मिटिंगे घेवपाक सुरू केल्ली आहा. खुबशे आमचे कार्यकर्ते जे वावुरतात आनी महिला प्रेसिडेंट जावं आमचे NSU जावं आमचे ब्लॉकाचे डिस्ट्रिक्टाचे मेंबर हे सगळे कामाक लागलेले आसा. आनी तितून मातशें आमकां एक जाणकारी येता की म्हणजे दिलारा लोबो तुम्ही म्हणटा थोडे जाण विचारता दिलारा लोबो जशी उडी मारली BJPन काँग्रेसीन BJPन गेली तशें फुडें जातलें काय म्हणून हांव हो प्रश्न म्हाका जेन्ना खटकलो काल हांव मिटिंग आसलो सोडियाच्या मिटिंगेक तेन्ना म्हाका तो प्रश्न मांडलो आनी म्हाका मातशें खटकलें. हांव पयलीं सुवातेर शिवोलकरांची माफी मागता कारण हो जो आमी हें केल्लो हो जो आमी कॅन्डिडेट दिलो काँग्रेस पार्टीच्या लिडरांनी पार्टीन दिवंक ना लिडरांनी ताका दिलो BJPक तिकेट दिली ही सगळ्यांत व्हडली महाचूक. त्या खातीर हांव शिवोलकरांची पयलीं माफी मागता. सेकंडीन दिलारा लोबो आनी रमाकांत बाब खलप हेंची तुलना करूं नाका. रमाकांत खलप एक वटवृक्ष दिलारा लोबो कांयच न्हू त्या फुडल्यान. ती इज अ बिडर फुडें कितें सांगता तुमकां आयका मागीर कारण ती लिडर न्ही. आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक शाप कसो लागलेलो ती MLA आमकां आसा. आयज म्हाका सांगपाक दिसता की हायकोर्टान सुद्दां ऑर्डर पास केली तेंची ODPची की हो मायकल लोबोक सगळो बेनिफीट मेळ्ळो आसा म्हणून आनी हे कन्वर्जनचे आनी झोन चेंज करपाचे आनी हे मनीस फक्त आपल्या स्वार्था खातीर राजकारणान करताय. हे लोकां खातीर राजकारण करिना हें सिद्ध जाल्लें आसा आनी त्या खातीर ह्या मनशाचें नांव खंयतरूच घेवपाची गरज ना. शिवोलकरांनी विचारपूर्वक अशें खलपाक आमी दिवपाची गरज जावन आसा वोट. म्हाका दिसता शिवोलेन यंदा लास्ट टायम आमकां 9,600 कितें मतां आयिल्लीं आनी म्हाका दिसता तेन्ना हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो. आतां पार्वतीबाई आनी सगळे जाण आमचे ग्रूप जे वावुरता तितून म्हाका दिसता आमी 15,000 मतां घेवपाचे आमी धाडस केल्लें आसा आनी ती आमकां मेळटली. आतां सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार काल अमित शाह जेन्ना आयलो तेन्ना तेणें सांगलें काँग्रेसीक एक सूचना केली की 4 तारखेच्यान तुमी ढुंडो यात्रा सुरू करा 4 जुनाक. आमी तेजी चॅलेंज घेयना कारण तेंची सफाई यात्रा सुरू जाल्ली आसा. आतां 2 चरण जाल्ले आसा. 3रे चरण गोंयचे आनी बाकीचे स्टेटीचे आहा. हांव सांगता इतलेंच तेका तेणें बरो विचार करपाचो. आयज BJPची सफाई यात्रा सुरू जाल्ली आसा. जो तो मनीस आतां इंडी अलायन्स म्हणटा काँग्रेस म्हणटा आनी हो आमचो हे 400 पार हे 200 पार करचे ना कारण हेची सफाई जायत जाल्ली आहा. कारण एकूच निमित्त म्हणजे मोदी आनी अमित शाह हाका जबाबदार आसा आनी हांगा गोंयांत 2 सिटां काँग्रेसीची येता. हे कोणी आंध्र वता सांगतलो आयज वयता थंयतर काँग्रेसीचो प्रचार जाल्लो आसा आनी कारण विराटो जो साऊथ गोवाचो आहा तो एक माजी मिलिटरी मॅन नेव्ही पर्सन जावन आसा आनी रमाकांत खलपाचेर सांगपाची गरजूच ना. 18 म्हयने तेणें भोगलेलें आसा एज अ युनियन मिनिस्टर म्हणून. हे सगळे जर पळोवंक गेलो जाल्यार रमाकांत खलपाक सगळे जाण लोक वळखता आनी एक वटवृक्षाक तुमी केन्नाच उंटून काडूंक शकना कारण वटवृक्ष हो येतलोच निवडून. नॉर्थ गोवाचे लोक तेका वोट मारतले. हांव अंधभक्तांकूच सांगता आयज जर आमकां संविधान जर जाय जाल्यार तुमचो सुद्दां विचार खरें म्हटल्यार आज इंडी अलायन्साक जाय. रमाकांत खलप बाबाक आनी विराटोक तुमी मत मारून तांकां निवडून हाडपाचें काम करूंक जाय कारण तुमचो जो श्रीपाद भाऊ जो आसा तो निर्देल्याचें सॉंग केल्लें आसा. निर्देल्यान कशें उठोवपाचो हो एक प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जे हे लोक स्वताच्या जिवार आमच्या जमनीचें कन्वर्शन करता आनी डिस्ट्रॉय करता नेचर त्या लोकांक तुम्ही वोट करूं नाकात. म्हादई ही जीवनदायिनी आमची आसा आनी भाई खलप म्हादईचेर उलयतलो टायगराचेर उलयतलो पार्लमेंटान वचोन आनी आमकां न्याय दितलो. ह्या खातीर वोट मारा. संविधाना खातीर वोट मारा. हे चिंतू नाका की आमी तशेंच परते करतले म्हणून काँग्रेस तशें जावंक शकना. हे लोकसभेचे इलेक्शन जावन आसा. विधानसभेचे 40 आमदार आसता म्हणून तांकां एवढी उडी मारूंक सोदता. आयज आमच्या मॅनिफेस्टोन जो काँग्रेस पार्टीच्या मॅनिफेस्टोनूय आमी म्हटलेलें आसा की 10th शेड्यूल जे आसा ते आमी हें करतले फुडें की हांकां जे उडयो मारता माकड उडयो त्यो बंद जातल्यो आनी तांकां रिजायन जावन तेंच्यांनी इलेक्शनाक वचपाचें नाजाल्यार ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. असो हो बरो मुद्दो आमी काँग्रेस पार्टीन मांडलेलो आसा. हांव लोकांक सगळ्यांक सांगता आमच्या शिवोलकरांक
आम्ही 15,000 म्हणटा 15,000च्या वयर काडपाची ताकद आयज शिवोलकरां कडेन आसा आनी तिडकीन मारा तुम्ही वोट. कारण हांव सगळ्या बीजेपी मुद्दा सांगता, कारण त्या लास्ट टायम ती हे करून बीजेपीन गेल्ली आसा, सगळे तुमचे अन्याय केल्लो आसा ह्या दिलायला लोबून. त्या खातीर मागता हांव सगळ्या बीजेपीच्या भक्तां कडेन की तुमी सुद्दां ह्या रेव्होल्युशनान जॉईन जायात. कारण हो फक्त इलेक्शन फक्त रमाकांत कलब श्रीपाद नायक न्ही, हे इलेक्शन देशाचे देश वर्सीस मोदी जावन आसा. कारण ह्या सगळ्यांक आमकां घरांत हाडपाची गरज जावन आसा. त्या खातीर सफाई कामाक लागा. आम्ही सगळे काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते सफाई करपाक यांचे लागलेले असतात. तुम्ही सुद्धा सफाई करपाक लागात. कारण ह्यांच्या हातीन अमित शहाच्या आणि मोदीच्या हातीन जर परत पडलो सरकार जालो जाल्यार सांगतात ते आमच्या संविधानाचे सफाई करून उडयतले. त्या खातीर हांव इतलेंच मागता सगळ्यांकडे की सगळ्यांनी एकजूट रावया आणि मोदीक हटाव आणि देश बचाव. काल जी शहाची मिटींग जाली थंय परत पुनरुच्चार जालो की तुमचो जो उमेदवार आसा तो बँक लुटारो आसा. जे आता तुम्ही म्हटलं तो वटवृक्ष आमच्या मनशान जो आमचो कॅन्डिडेट आसा तेणे सरळ रिपोर्टरांक घेवन फुडेंच आपणीच सांगलेलें ही म्हाज्या हातीन फायल आसा आणि म्हाज्या बरोबर चर्चेक मुख्यमंत्री सुद्दां बसलो जाल्यार चलता, हांव येवपाक रेडी आसा. म्हाका खंय ते आफोवया. हिम्मत आला तेंच्यांनी आफोवपाचें न्हू, हिम्मत आहा जाल्यार तेंच्यांनी आफोवपाचें. म्हाका एक सांगा तुम्ही, आमची जी वयर भयणां आसा कुस्तीपटू तेंकां अशें फरफरट ओडटा, ह्यो सरकार उबें रावन पळयता आणि त्या मनशा बद्दल हेंचे कडेन कांयच जायना. तर ही सादेशी बँकेचो एक इश्यू जाल्लो तेन्नाचो केन्नाचो, तेच्या मदीं इतल्या वर्सां तुमकां केन्ना यादूच येयली ना. इलेक्शना कडेच याद येयली. आणि हेचो मणिपुराचो येदो व्हडलो जालो, जी आमची थोडी भयणां आहा तेंकां नग्न करून तेंच्या भावाच्या बापायच्या फुड्यांत रेप जालो, तेंचो विनयभंग जालो, तेचेर काय उराप जालें ना. आणि ह्या भाईचो बँकेचो इश्यू जालो कितल्या वर्सां पयलींचो, तो चालू आहा. कितलेशे लोक हांव शिवोलचे हाडून दाखयता, रिटर्न सुद्दां पयशे मेळयले अशेय लोक आसा. आनी तेंच्यांनी सांगलां तुमी म्हाज्या बरोबर बसा, हांव चर्चेक उबें रावता. खंय कशें आनी केन्ना कितें जालें तें कित्याक वचना कोण. फाटल्या दिसांनीच सांगलेलें आहा. बाईन ह्या बँकेच्या हेचेर क्लियर कट सांगलेलें आसा की जे बँके जाला आणि हेजो दोश खरें म्हटल्यार पर्रीकरान सुरू केल्लो. पर्रीकरान प्रत्येक गोष्ट आपल्याक जाय आसली आणि हो दोशी कोण आसा पर्रीकर आणि हो आमचा प्रमोद सावंत जो आसा चीफ मिनिस्टर तो दोशी जावन आसा. आता जर ताका काडपाची आसा कापास जर त्या दिसा तेणें सांगलें प्रमोद सावंतान आपूण खलप फायल जाय जाल्यार उगडटलो. अरे जाय जाल्यार उगड मरे, आमी म्हणटा उगडा. कितें आहा तें लोकां फुड्यान कळोनी, कितें आहा तें कळोनी. आणि दुसरी म्हणजे फायल ओपन करा, मायकल लोबोची फायल ओपन करा. तेची फायल ओपन कित्याक करना तुम्ही? तुमची स्वताची चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताच्या बायलेची आणि प्रमोद सावंताची फायलू ओपन करा. तितूनय हा कित्याक सत्यपाल मलिक जो आमचो गव्हर्नर आसलो त्याने सांगले एका सायडीक सावंत आपलो टॅक्स घेता आणि दुसरे पायल तिची टॅक्स घेता. होय फायल ओपन करा. कापास जर आल्यार तेणे चीफ मिनिस्टरान ओपन करची आणि खलपाची फायल ओपन करची. आमी ताका सामोरे जावपाक तयार आसा. थँक्यू.